नावाची चर्चा जाल्या आणि त्या हेतूंतल्यान बाकीच्या तालुक्यातल्या आमदारांक विचारून प्रमुख कार्यकर्त्यांक विचारून अजून तर तशें जालां हे शॉर्टलिस्ट करूना अजून हे करतकीर आमी नांव ती मागीर केंद्रीय समितीक धाडटले. तुमचे कोणाचे चड फेवर आसा सर म्हापशा जोसुआ की कांदोळकर? आमची तर फेवर कांय ना. जे कार्यकर्ते सांगता जे नगरसेवक सांगता जी मंडळ समिती बुथाचे कार्यकर्ते सांगता त्या प्रमाणे रिपोर्ट तयार करतात. कार्यकर्त्यांनी कोणाक चड सपोर्ट केला म्हणजे कालच्या कार्यकर्ते तिन्ही नावाची चर्चा जाता आणि त्या हेतून सगळ्याक आनी चर्चा करून ती नांव मागीर कशा ती केंद्रीय समितीक धाडटले. फ्रांसिसाक नॅचरल जस्टीस बेस दिसता कित्याक तेंचे अजून टर्म उरला म्हणून म्हणटा. फ्रांसिसाचो उरलो न्हू सो तेंच्या चल्याक सिंपती अशें तुमी आसा दिवपाचे लास्ट सिंपती कन्सिडर करता मातानी साल्डना किंवा हेचे तशेंच तुमी तशें आमी आजो तशी चर्चा कांय जावना. नांव आयले ते प्रमाणीत रिपोर्ट्स दिल्या बाकीचे कमिटी मेंबरांक आणि त्या हेजेर एक फाल्यां पर्यंत निर्णय घेतले. मांद्रे आनी शिरोडा सिंगल नांव कोणाचे जे रिजायन जावन येयले जे तेंचीच नांवां आसा. दोगांची नांव एक एक नांव आयल्या आसा आनी कोणाची नांवां क्लेम एक्झॅक्टली 3 काय 2 नांवां तुमी 3 नांवां आयल्या तशी चर्चेक. एक जोसुआ आयला, सुधीर आयला आनी रुपेश मात्रे अशी 2-3 नांवां आसा. रुपेश कामत सॉरी रुपेश मात्रेचें नांव येता. आयची मिटिंगेचो फुडली स्टेप कितें? आयची ही नांवां आमी सद्या 2 पार्लमेंटरी सिट्स आहा तेका खातीर आमी 2 नांवां शॉर्टलिस्ट केली. 2च आयिल्लीं नांवां आनी ती आमी आतां धाडटले केंद्रीय समितीक. कारण आमकां आज वचपाक मेळना, मेल करून धाडटले. आनी दुसरी विधानसभेची 2 नांवां, एक नांव उरतलें ते फाल्यां चर्चा बी करून मागीर फायनल करतले.